चे आमकां जायते लॉस जाला. थोडे बोटकार बाड्या जायते त्रासांनी पडल्या आनी त्रासान पडले फिशींग ना ते ना. कोणाक मेवता ताका मेवता, कोणाक मेवना ताका कांयच मेवना. पूण आयज हो फिशिंगाचो धंदो बोटकार हे करून हो बोटकार जायतो भाव त्रासान पडले. ओदीक त्रासान पडला नुस्त्याक मेळोक ना म्हणून लोक आयज फिशरमॅन बोटकार त्रासान पडला डिझला लागून. गेल्या त्या वर्साक डिझल आसले 56 रुपीज आनी आयज डिझल आयज जाला 94 रुपीज. जेन्ना आमचें सिजन स्टार्ट जावचें म्हणल्यार म्हाका दिसता डिझल पर लिटर 100 पावतले. आनी आयज एक बोट जरी तो चलतली जाल्यार आमी एक ट्रिपेक 10 दिसांक 15 दिसांक बोट तर भायर वयता जाल्यार एक बोटीक तुका 5,000 ते 6,000 लिटर डिझल घालून वचचेंच पडटा. आनी तर वचना लॉंग ट्रिपेक जायते तुका नुस्त्याक कांय मेवना. ताका लागून जायते बोटकार बाड्या डिझल कमी वता. कित्याक इतलें डिझल भरून जायना आनी इतलें डिझल भरपाक पयसोय ना फिशरमॅनां कडेन, बोटकारां कडेन. ताका लागून जायते बोटकार आयज त्रासां पडल्या. सो हे हेजेर आमी आयज त्रासान अशें पडल्या. आमी लेबर आमी वचून ओरिसा आमी स्पेशली बस धाडून ओरिसा आमी लेबर हाडटा. आयज हीच पद्दत आमची 2 वर्स गेले त्या वर्सा देखून आमी लाखांनी पयशे आमी काबार केले. पयले म्हणटा ते लेबरांक वचून बस्यो धाडल्यो आनी बसीन आमी लेबरांक हाडले बोटीर काम करपाक. आयज हे बोटीर जर काम करतलो जाल्यार 25 ते 30 वा 35 लेबर जायच हे बोटीर काम करता जाल्यार. तेंगेले पागार चोवपाचें कितलें जाता तें, डिझल कितलो देसपय जाता तो पळोवपाचो, मेंटेनन्स जें आहा तेंवूय भरपूर जाता. सो ताका लागून हो फिशिंगाचो फिशरमॅन जायते त्रासान पडल्या. हांव तेंच म्हणटालो जे कर्नाटकाक वो महाराष्ट्राक तांकां एक वॅट मेवता लायक वॉटर डिझलाचे लिटराचे जे वॅट मेवता रिएम्बर्स जाता कोणाक फिशरमॅनाक. आनी आयज पासून 2 वर्सां जालीं आमकां तें वॅट वो आमी सबसिडी म्हणटा ती आयज आमकां येवंक ना. रिजन आमी नको तेजेर हांव कांयच उलयना. पूण हांव इतलेंच मागतां जोरी तर कर्नाटकांत महाराष्ट्रांत जोरी तर हे भाशेन तर तांकां तर मेवता जाल्यार एवरी मंथ आमच्या फिशरमॅनांक दिवचें बोटकारांक रिएम्बर्स करचें वॅट. हेजेर आयज आमी जायते जाण बोटकार इतलो एक आख्खें वर्स सिजन चलतलो जाल्यार 50 ते 60,000 लिटर डिझल जायच. आयज 60,000 डिझलाचें तुमी पळया. ऑयल सेपरेट, डिझल सेपरेट, आयज सेपरेट. तेन्ना तुगेलो लेबरांचे पागार सेपरेट. म्हयन्या पागारूय जाता लेबरांचे एक 25 ते 30 लाख सुमार लेबरांचे पागार जाता. आयज हे जर तर धंदो चलतलो जाल्यार हेजेर हे तर तुकडे आहा जाल्यार धंदो चलतलो. म्हणटकच हांव सांगूंक वता जायते बोटकार आमचे भाव त्रासान पडल्या. गेले त्या वर्साकूय त्रासान पडल्या. ह्या वर्साचे आमी नको पूण आमी इतलें मागता जेन्ना हो फिशींग धंदो आमी करता ही फिशींग इंडस्ट्री तर मुखार वयता जाल्यार गव्हर्मेंटाची मदत मेवना वो आमकां हें हेल्प मेवना जाल्यार फॉरेस्ट बोटकार जायते त्रासान पडटले. आतां ह्या वर्साक कशें लेबर हाडचें आनी कशें लेबराक हें करचें तें कांयच सोजमना. ताका लागून आमी मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं, चड करून आमच्या चीफ मिनिस्टरा लागीं, तसोच आमचो फिशरी मिनिस्टरा लागीं तांचे लागीं आमी मागता जाता जाल्यार जी सबसिडी केले ते फावटी ती सबसिडीचे वॅट आमकां रिएम्बर्स मेवताले ते आयज तुमी आमकां दिवचें. गेल्या त्या वर्साचें तेज्या 2 वर्साचें मेळना. सो ही तर मदत. आनी दुसरें म्हणटा तें मागणें म्हणटा प्युअरली आमचे एवरी मंथ आमचे तर एकावंटांत जे वॅट रिएम्बर्समेंट जाता ते तर आयज आमकां येयले जाल्यार हे फिशरमॅना कडेन एक पावटी कितेंय तरी हो धंदो करून जातलो. ना जाल्यार म्हाका दिसना फिशरमॅनाचो बोटकारांचो हो आयज बरे हेजेर पावतले काय. पूण सगळे मतीन धरून हांव हालीं देवा कडेन मागतां जे आमचे फिशरमॅन जशे भाव भयणाचे बोट चलयता आमचे तेंचेर ध्यान बेसांव घालचें. जे आमचे डिंगी थोडे भाव चलयता धाकटे ते कडेन डिंगी आहा तांकांय बरी पीक जावन ध्यान तांकां दिवचें. तशेंच आमचे दुसरे रांपोणकार भाव तेवूय आहाय.